गोय वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत आरक्षणाचे अधिसुचोवणेत मातसो बदल केला। दक्षिण गोयचो राय मतदारसंघ बायलां खातीर राखीव दवरला। ह्या नादी हो मतदारसंघ एसटी समाजा खातीर राखीव दवरिल्लो। दुसरे वटेन आरक्षणाचे अधिसुचोवणेत केल्ल्या बदलाचेर आम आदमी पार्टीन नाराजी उक्तायल्या। ह्या बदलाक लागून आमचेर उमेदवार बदलपाची पाळी आयिल्ल्याचे आपाचो फुडारी रॉक मास्कारेनस सांगता। मॅन्युअल बोर्जेस, गजानन तिळवे आणि मारिनो रिबेलो हांणी आरक्षणाक उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले। हे याचिकेचेर मंगळारा 25 सुनावणी जातली। तशेंच ह्या नादी जिल्लो पंचायत वेंचणूक 13 डिसेंबराक जावपाची आशिल्ली, ती आता 20 डिसेंबरा मेरेन फुडें धुकल्ल्या। पूण वेंचणूक कार्यावळ आनी आचारसंहिता अजून मेरेन जारी करूंक ना। कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली भागात 2 भाग आहा जिल्ल्याचे, एक कुडतोरी जिल्हा कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि एक राया जिल्हा कॉन्स्टिट्युएन्सी। दोनूय जागाचेर रिजर्वेशन जाला। आता कुडतोरी भागाचेर पळोवपाक समज गेलो तो जाल्यार इट इज बीइंग रिजर्व फॉर ओबीसी। इट इज ऑल्सो लुकिंग लायक अ टॅक्टीक ऑन पार्ट ऑफ द एक्झिस्टिंग एमएलएस एंड द गव्हर्नमेंट कन्सर्न टुडे, एंड दॅट इज अ बीजेपी गव्हर्नमेंट। आता राया जाग्याचेर वचुया आमी जेन्ना शेड्यूल डिक्लेअर केलो इलेक्शन कमिशनान, आम आदमी पार्टी वॉज द फर्स्ट पार्टी टू डिक्लेअर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैंडिडेट्स आख्या गोंयभर आमी डिक्लेअर केले। तेच बरोबर आमचे कुडतोरीचे कैंडिडेट आमी डिक्लेअर केला आणि रायाचो कैंडिडेट। इन द मिडल ऑफ द कॅम्पेन ओनली हे जे पळय ट्रॅकाचेर वयताले, दॅट इज मेड टू गो लायक ऑफ ट्रॅक हियर। कैंडिडेट डिक्लेअर जाला, आमी कॅम्पेन चालू आहा, and suddenly जेन्ना campaign चालू आहा तुमी goalpost चेंज करप। So this looks like that the election commission is not bothered about actually conveying messages to the the candidates who have been declared one, and to the parties. Ours is a national party today, no information has come. Suddenly in one small newspaper, monetary newspaper, this notification is being mentioned, and on the basis of that we have to come today and petition the election commission about these changes which are being done. It looks like that this reservation is being done not by the election commission but by the BJP office here. Bureau report, Gomantak TV.